खास करून आम्ही पळयता की जी स्टॉल्स घातल्या गावांतल्यान वेगवेगळी म्हणजे डॉक्टर दिव्या राणेक कॉंग्रॅच्युलेटर करपाकूच जाय. गावातलो काजू पणजे हाडून पावयलो, गावातल्या काजूगारांक हाडून पणजे पावयले. इतकेच न्ही, म्हणजे काजू काडटा ताका पावयलो, फेणी करता ताका पावयलो, उर्राक तयार करता ताका पावयलो. आत्तां म्हाका एकट्या उर्राककारान एक लेटर धाडलें, हांव बसला थंय. तो म्हणाला आपूण उर्राक 4 म्हयने न्ही, आपूण वर्सभर फेणी काडपाची तयारी आहा. म्हणून म्हाका आतांच लेटर धाडला, म्हाका विचार करचो पडटलो ताका परमिशन दिवप काय म्हणून. एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया, एक इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट घेऊन डॉक्टर दिव्या राणे हाणें हो सुरू केला. आणि विश्वजीत बाब राणे, श्रीपाद भाऊ ह्या सगळ्यांची रिक्वेस्ट आसा की ज्या पद्दतीत आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मनयता, आमी ज्या पद्दतीत फाटले पर्पल फेस्टिवल मनयले, ज्या पद्दतीत आमी वायन फेस्टिवल एवरी इयर करता, आज हांव डिक्लेअर करता की कॅश्यू फेस्टिवलूय बी हे एवरी इयर गोंयचे फेस्टिवल म्हणून ह्याच जाग्याचेर आसत किंवा दुसऱ्या जाग्याचेर आसत, बट बडा उमेदीन फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे दर वर्सा करतले हाची हांव खात्री बाळगिता. निश्चितरित्या कन्सेप्ट खूब आवडलो. हांवें मुद्दामून म्हटलें कारण बऱ्याच जाणांक कॅश्यूतले वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे जो कन्सेप्ट आमकां स्टार्टअपातूय येवं शकता, म्हणजे भुरगे हाजेर विचार करपाक शकता. एके वाटेंतल्यान ट्रेडिशनल पद्दत आमी काजू लावपाची कशी तयार करतले आनी तितून आनीक भर कशें घालतले हाच्या खातीर 2 दिसाचे प्रशिक्षण आसतलें, वेगवेगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवपाचें आसतलें. हे सगळें एके वाटेंतल्यान आणि दुसरे वाटेंतल्यान स्टार्टअपाच्या माध्यमांतल्यान कॅश्यू पासून नवीन नवीन प्रॉडक्ट कितें जावपाक शकता आणि नॉट म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेरच न्ही तर जगाचेर आमी कॅश्यू कदाचित भायरसून गोंयांत आयलो आसत, पण आज आमचे कडेन पोटेन्शियल आसा की कॅश्यू फेणी GI टॅग मेळोन म्हणजे आमचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून आमी प्रमोट करपाचो सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा आणि निश्चितच रित्या ताका यश लाभतलें इतकें हांव यश लाभतलें सांगूंक शकता.